हाय ग्रेस फॅमिली, कशें आहाय तुमी सगळीं? समजता तुमी सगळीं बरी आहाय म्हूण आनी आमी बी इंचोय आहाय सगळीं बरी. आनी पावलीं फायनली ओमान पावलीं चोय. आनी हिचोय जाल्यार आतां मॉर्निंग रातीको हांवें आनी कांय शूट केलो ना, हांवें भायर सोती दाखयलोच तुमकां. मागीर आमी ट्रॅवल ड्रायव आहलो आमगेली हिंगसो मास्कट टू निजवा. आनी मागीर येयलीं फ्लॅट बेडशीट बी सगळ्यो चेंज करून फ्लॅट न्हिदोलीं आनी आतां उठले. ओके, सो म्हाका कांय व्लॉग करूं मेळ्ळो ना. आनी आतां कोतें आमगे अनपॅकींग जेवणा वस्तू मेन हेर म्हूण तूं. ओके, जेवणा वस्तू वचो एशली सांगतो तुमकां. हाय फ्रेंड्स, केशे गुड मॉर्निंग. आतां नेक्स्ट डे. ओके, पावलो सकाळ म्हणून पावले आमी 5:45 6 o'clock एशे आनी 9:30 आनी कितें सामान आनी हें सगळें सामान आतां काडपाचें आनी मागीर फ्रिजी मारपाचें. मागीर आमी वयतली लुलूकूय वचो जाय शॉपिंगूय करपाक जाय. घरा कांय ना, सगळें उडयपाचें पयलें आतां बरी क्लिनींग आहा आख्खें स्टॉक काडपाचो. आनी जाय दिला मामींचो कोकोनट ऑयल म्हणाका, विनेगर म्हणाका, चेरीस म्हणाका, बीबीक म्हणाका, गॉस जाय दिला जाय ते दोश शुगर सोडाता. ओके, सो या करपाक जाय सगळें. आतां सगळें अनपॅकींग कोताय सुटकेस्यो. ए व्हडलो टास्क ए. आनी आतां घर क्लिनींग करपाचें. घर क्लीन आहा, सगळें क्लीन आहा, फकत डस्टींग आहा, मातशें डस्ट चड जाला. मागीर वचपाचें भायर वचपाचें घेवन येवपाचें सामान सगळें. कांय ना फ्रिजीन सगळें हाली ग्रोसरी हाडून वचूं जायी. आनी आलू उठोला आमगेलें. आनू न्हिदलो हा. आनू न्हीद काटा. आयज जेवण बी भायलें सायन्स हांवें आतां वयतो न्हू आमी. आतां हाडे आसा लेट जाली न्हू ताका सेट करपा जाय घर. मागीर कामां वचपाचें. ओके, सो चल हें सगळें काटाय आनी सगळें फ्रिजीन बी घाताय, सगळें जारां बी भोताय. किचन मातशें चोवच्या जाय, सेट करूं जाय. ओके, माशरान मॅडम Sham Oman Pawali Am Pawali Oman. हय, आनी हूंय हा तूं आतां? Down no guy. गायरा हा. चा बी पिले? Na. चा पिले? आतां ते ओट्स खायले मरे. ओट्स खायला तू न्हू? I'm getting no escon guy patch. हय, फोटो बी पळय हिंगारा नाय म्हणटा ते पोटा. I'm getting क्लॉक. हय, क्लॉक कोण उडयलें रे बाबा? तें ढोक पळो आसलेलें सकल. Oi, म्हाका खबर ना ते मामा. ना आनू उडयताय. आनून उडयलें? हय. ओके ओके, आतां एक सांग म्हाका, तूं गोवा मिस कोना रे बेबी? मिस करता. कोणा मिस कोत तूं? तुई वयता. आतां लुलू वयता? आनी हांव टॉयज बी घेता म्हणजे बेबी. टॉयज घेतले. आनी बेबी टॉयज घेता. ओके, आतां तूं म्हाका सांगू, तूं कोणा मिस कोता गोवा? मिस करता हॉटेल. हॉटेल? गोवा हॉटेल हुंय तें हावस तें? ना, गोवा हॉटेल. गोवा हॉटेल? तेका तेश को व्हडलो गोरा बी चोयल म्हणटा तें हॉटेल म्हणटा. डॉक्टर सेट. अरे आयक रे, नानी नाना मिस कोना रे तूं? उठ उठोन हेडकोम येसो चोय. आनी चोय टेबलांचे डस्ट कितू तो आजचो म्हाका क्लिनींग येयल ना घराचें करपा आतां. आनी एशली आपणे हॉटेलांत तूं न्हू कामां बिजी आहा, मातशें फोनार आहा. एलिया कम, लेट्स गो लुलू कम. आनू दीदी उठोले हिंग चोय मामा चोय. आनू दीदी उठोले? उठलो ना ते कुठे रे? चल आनू लुलू या मग सांग. चल उठवला हुंय आनू दीदी उल मारे. आनू यो करी उल मार रे. चल रे वस. मामा आपयत मग सांग. चल ते येयना वस. चल आपय आनी यो. चल आलू हे सुटकेस अनपॅक करूं जाय, सगळें काडूं जाय. कोण कोतलो? तूं कोता हेल्प कोतले मामाकू? हे सगळें काडपाचें. तुका जातोले? हेवी हा रे तें. ओके, मामा हेल्प कोता मरे बेबी.
ते दाडा गेले तू गाता तू कोठे ते दाडा गेले कार ड्रायव्ह कोताय ते दोन घालपाचे जायना ते दाडा गे ना रे बिग हँड चल आपा जिजस किशू दी बाबा आपा जिजस मद मेरी किशू दी हय किशू दी हांव मिस केलो म्हूण सांग तुका न्यू ड्रेस घायला हय इसरोलें कितें रे तूं तो सेम आहलो मरे अली इसरोलें बेबी हय किशू दी विच हँड नानी राईट हँड अदर हँड शाना दॅट हँड किशू गिव किशू गिव व्हेरी गुड आपाजी जश गिव मदर मेरी गुड गर्ल कें सुगयता ओके ओगय कें सुगय आनो आपय रे मातशें चल रे आनो दीदी आपय रे आनो फेस वॉश को थंय मिररान गेले ओके फ्रेंड्स आनी हांवें तुमकां सांगलो न्हू हांव तुमकां सांगतो मग कितें जालें तें प्लेना सो हैदराबाद टू ओमान येवपा फ्लायट कितें जालें तुवें दाडा गुड मॉर्निंग म्हणलें ना दाडा ओके फ्लायटा ओके टर्ब्युलन्स सारकें बस सारकें इतू ट्रॅवल केलां बट दीस इज लायक यू नो फर्स्ट टायम चोयलें आनी एशली सारको बिंदास न्हिदो तुका भिरांत दिसलो ना रे एशली हां तो न्हिदा हा एशली आनी बाय आलू दोगांय सारके डीप स्लिपां आनी हांव आनी न्हू आती दोन सायबा वेलंकनी सायबिणी कोरोजार कोताय हांव 20 मिनट्स सायबा सारकें यू नो सारको प्लेन पोट दिसोता एशको मोदें झूम को देंव तेसो मोदें वयर सो तेसो आनी कितें जाता अशें यू नो हितू सायबा आतां यू नो हितू प्लेन क्रॅश बी जालें ती बाबडे कित भोगोल आसता तांकां न्हू त्या टायमाचेर सायबा म्हाका तें अशें करून दोड मुखार येयलें अशें लायक सगळें फ्लॅशबॅक असो कित जालो तें लायक यू नो लोकांक आनी तेंच फिलींग अशें सारकें होड्ड्यां डब 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 जायन सारकें ही दोगांय न्हिदो नाय आनी डाडा बरो न्हीद मारल्या आलिया तूं जाणा प्लेन हालतालो तो चोड हालतालो तूं न्हिदोन आहलोलें त्या दोणा होय तूं आलो भिता आहलोलें आनू रोजार कोता बेसांव कोन आवय सायबा आनू कितें सांगता जाण तूं म्हाका मामा आम नेक्स्ट टायम प्लेन आनी पानूय कार कोनया हुंय गोंय कार कोनया हुंय शी सायबा हांवें चोयलें आनुका बॅक टू ओमान हाय फ्रेंड्स केशें आहा रे तूं बरा न्हीद बरी पडली होय कांसे जाली न्हू चड काल न्हिदोल चोय गाडी म्हाका दिसलें 2 मिनट जालें मुगो जाण मुगो म्हाका काय कळ्ळें न्हीद कांसार जालें न्हू रे आनी टर्ब्युलन्सा सांग मरे कितें जालें तें सांगिल्लें तुवें होय सांगिल्लें हांवें सो प्लेना तेरा कितें जालो गो तें बिश्टा आलोलो प्लेन होय वयता न्हू मोदें टर्ब्युलन्स मोदें क्लाउड सारके ग्रे जालोले मागीर इश्को आलोच सारको. इश्को वयता सारको देंवता वयर स्वता न्हू रे बाबा ओय हांवें मामान प्रेयर केलो सारको दाडा आनी आलू सारकी इश्को हा दाडा ते कांय खबर ना चेर आसता ब्लॉगाचेर हांव उल मात तेका एशली तो चोयता तो दुसऱ्या सिटार आलोलो हाली आलो न्हू प्लेन सो तो विंडो सिटार गेला आनी आमी सायडीन शी सायबा आनी अली देखो इश्को ते आली आनी दोनसा शी सायबा आनू कितें कोरया नेक्स्ट टायम वचोंक जाय तुका प्लेनाकू या न्हू मात तुवें म्हाका सांगलें रे गाड कोनया म्हणून कार कोनया म्हळ्यार म्हाका विंडो सिटाचेर बसपा नाका झगडटाले आपणा विंडो सीट जाय मात चोयल मुगो कितें जाता तें शी भायरान चोवपा दिसता टर्ब्युलन्स हांव बिलो सारकें हांव टेक ऑफ जालो न्हू एशको हांवें व्लॉग काडला मुगे रिएक्शन तुमचेर आसता ते जाणा कितें जालो ते रोकडो आलो लागले सो रोकडो तो एशको आंकडो आलोलो प्लेन आनी दिश्टी पोटा सगळे सिटीज बी हांव विंडो बंद केलो आनी एश चोयलें सोमतें शी सायबा आनी नाका दिसोता प्लेन चोयल्या ओके सो चल इंचय आतां चाव पिलो रे तूं ना
चाव घात गायलो चल बाबा चल चाव पी चल आतां वयताय आमी लुलू वयताय सगळें सामान हाडटाय लेट कोनाय बिकॉज मागीर न्हू इतू गरमी जाता हीट वाडता सो आतां वयताय सगळें घेताय आमगे ग्रोसरी आनी मागीर आळमुट्री मागीर क्लिनींग कोता आनी मागीर पोतून रिस्टॉक करपाक काम उरला ओके सो चल दाखयताय तुमकां आयचो आमगे दीस केसो वयता कित कोताय ओके आनी गोंय सपोर्ट केला आमकां ते शिकोवन विसरो नाकाय ओमानूय बी यू नो व्लॉग्स येतले गुडे तुमकां गोंय दिश्टी पडपाना न्हू आतां ओमान दिश्टी पडटले सो प्लीज सपोर्ट कोराय तुमगेलो सपोर्ट कंटिन्यू दवराय आमकां ओके सो चल मेळटाय तुमकां मातशें रावन बाय सो फ्रेंड्स इंचोय आतां आमी इंचोय न्हेसोली आनी जीव सारको यू नो टायर्ड आहा उब रावल्यार घुमडेन पडपा दिसता एशें कोन्न जालां सारकें जेटलॅग आनी चोय ओमान आमगेले बॅक टू ओमान आनी मुगे झाडां हाल तुमकां दिश्टी पडटा आसतलो चोय मागीर दाखय तुमकां जातोली ती एजींग येयलो यू नो ताका उदक सुकताय ती बट उदक घाल म्हणटरी चीच जाताय सो ती डेजर्टाची झाडां ओके सो चल वयताय आतां लुलू वयताय आमगे ग्रोसरी घेताय आनी आलू बेबी काम आली आगे केंस गोयता ओके ए मामा मुंगे हाय कम कोटा आणि मुंगे कॅट चोपा जाय तुका कॅट चोपा जाय फ्रेंड्स आली आगेले कॅट ओय ए मुंगे कॅट चली आगे कॅट आणि कलर केला आणि त्याची तोंडीच बिगर केला आणि तेका दोड मिसिंग आहे हय सो फ्रेंड्स चल आली इंगे रे दाखय रे केंसू आली से आनी अशें आणि असं आतां तूं वयता लुडू लुलू युयू कितें घेवपा वयता टॉयज 2 म्हयने मिस केला तुवें न्हू 2 months लुलू गोंय आमी वयताय म्हळ्यार न्हू हुंय शॉपिंगा या गो लुलू या लुलू वयताय एश म्हणटा तेन्ना रे ती नाकटां धाडागे सोय पळया तो एसली नाकटां खाता हांवें तेसलें नायराय सेम सगळ्यो धाडागे बड्यो न्हू रे लेट्स गो लुलू लेट्स गो से लेट्स गो चलया मेळटाय तुमकां दाखयताय ओके भायल्या ओमान दाखयता आजसोन गोंय आतां मुगे ब्लॉगाचेर दिश्टी पडपाना तुमकां आतां ओमान चोयाय आनी प्लीज यू नो ओमान येयली हें कोनाकाय ओके गोंय ब्लॉग्सा मोग दाखयलेलो तेशी ओमानूय ब्लॉग्सांकूय मोग दाखयाय कंटिन्यू दवराय ओके सो चलया बाय सोताय सो फ्रेंड्स आता बाय सताय लुलू वचपाक चलया लेट्स गो आनी आल्या रोटा उबार मू तेगे जालो ना सारकें येताय मू वयताय आलोत दोलोत बाय सोताय चलया आनेरा चेप घाता वता हा रे चड गरमी आनी हें जाताय ओ माय गॉड हय शिफ्टिंग को चले शिफ्टिंग कोताय सद म्हाका आमी ते सायडीसान या बट लॉंग पडटा आमकां कोण कितें घाता थंयचंय हात पोतून सेम दाखोवपा तुमकां मागीर म्हणा काय सेम दाखयताय मू आमगे सेम लिफ्टी राव जाय ती हय सेम रुटीन आतां आमगेलो ओमान हय चलया लुलुया आनी बॅक टू ओमान हीट गरमी ओमानची गोंयच्या कोण चड बट हांगा माना बट यू नो यू कॅन फील इट सा गरम वार मात सारकें 43 आवय कितू गरमी रे हालू आम आवना दिसताय न्हू रे बेबी आवना भाजताय सारकें एसी लागना ओ माय गॉड आम राती भायर सरों जाय आहलें सारकें आवना हांवें दिसताय गाडयेन भितूर कूक जाताय आमी न्हू रे आलू केक बेक जाता रोस्ट जाताय वय ओ गॉड इतू गरमी सीट चढ गरम आहे सारकी सीट गाइस आणि वेलकम बॅक टू ओमान चलया वयताय लुलू ओके आणि मुगे ताड सारखं
सारखं सुका होय भितर स्वता ताड सुकवलं सारखं 43 डिग्रीज 43 सारखी फ्रेंड सारखी चलय चलय हांव उडोमडा आंगार माना तोकलेर मातेशें वता चलय जायना. And we are back after 2 months back to Lulu. Yes, it's a car, having a car. Let's go. हांव भितर येवन बरें दिसलें न्हू रे AC भायर जायना सायबा संस्कार चड AC चड गरमी हांव कितून तें म्हाका खबर ना कांसेरीचे आजून न्हिदेचेर चलताय दिसताय पावली आं इथे आमी पावली लुलू भितर आनी हिंगा स्टार्टिंगूच आनायरा गेलें हेड फेस पेंटींग जाय तेका वे which side there no toy that side other side not this side come Alia noche baba गेला होतो अरे अलिया क्यूट हा गेला मेल्ट का फेस पेंट ताके रील करून जाय हे अरे चलिया लेट्स गो ग्रोसरी घेया वेर इज डाडा गॉन कम लेट्स गो आता घेता हिंगा चिकन काटे बाबा ब्रेस्ट येस ना रे कट पीस घे रे कट पीसी जाय तेगे सो हेंचो गेला अलियागे सामान अलिया लव सामान अलिया लव्स ना रे बाबा कम मस्त घेताय आम्ही लेपो आवड भरून असली नॉट फ्रेश नुस्त्या घेवपा येयली आमी आतां आनी फर्स्ट टायम हें ट्राय कोताय हें आमी चोय आनी जायसली बोला होता चोय अशें सांगता बोला सगळ्या वायट म्हाका लायक बट दिस इज हेल्दी फूड हिंदाडा सांगता हे घेया लेपो बऱ्यो ना अश्यो कात बी सुटले नॉट फ्रेश स्क्विड्स घेया आनी हे फीश घेया आनी प्रॉन्स ना अशें न्हू रे असली हय कितें रे Alia singing song. A few moments later. चोय जालें आमगेलें शॉपिंग चोय दाडा घेवन वयता सगळे चड टायम लागलो आमकां बिकॉज सगळें पोतून रिस्टॉक करूं पडलो आमकां सगळें घेयलो तितलें रिस्टॉक टायम लागलो फ्रेंड्स गरम बार माता एसींतल्या आवय गे वो सारको आवाना कितको गोरमी आसता तेशको मार माता हिंगा ओय विंडो ओपन कर बाबा वो बसती सगळी भायर कितू गोरमी आलो आम आवाना बेग जाताय न्हू रे दीदी सांगता रोस्ट जाताय चल आतां म्हाका बिर्याणी खावपा रूच येयली फीश बिर्याणी सो आमी वयता आतां फीश बिर्याणी हाडपाक हालसो रांदपाचें ना एक्चुली राती कसो आतां जायना फीश बिर्याणी ऑर्डर दिलोली सो ती कलेक्ट कोताय टायम मेळना न्हू लेट उठलें मागीर थोडेंशें सामान फ्रिजी मारला सगळें फ्रीज घालपाक आहा तें सामान आतां असो इल्लें काम ना म्हाका आयज जावपा ना क्लिनींग सोमतें हाल सकाळ उठोन कोतलें आनी अनायरागे स्कूलूय बी वन मंथ आहा न्हू तें आतां घरा बट ट्युशन आहा ताका स्टार्ट ट्युशन तेगेलें सो चलया बिर्याणी उरल्या न्हू हाडपाची असली कित गरमी रे हिंगा गोंय देखून इतू गरमी ना 42, 43 जाता डबल तर गरमी गोंयच्या चलया जेवण हाडपा Much later. हाय ग्रेस फॅमिली हेचंय आतां इवनिंग जाल्या आनी आमी रेस्ट बी घेयली आनी हेचंय आमी येयलें किचनाक अरे येशाय सगळीं एसली आतां काम आलाय लोकांचे केसं काम पडते काय जायना काय
ॲक्चुली बीफ घेयल्लें आहा म्हणून सो ॲक्चुली बरो रांदिता बीफ चिली फ्राय करता बरो कोडी नाल्यार ॲक्चुली तेगे लायक जाता म्हाका सो तेका चिली फ्राय करपा लायल्या आनी हांव कोता सगळ्यांचो हातल्यान दिश्टी पड आसता तुमकां मॅस जालो हां प्लीज इग्नोर कराय सगळें पयलीं मसाला 2 म्हयने जालो न्हू सो ते मसाला बी हें जाले सो ते काटा हांव जे ओपन आसला ते आनी नीव घाता सगळे सो आयज सगळें शॉपिंग करून हाडा तें कोता सो ॲक्चुली रांदिता आनी हांव कोता क्लिनिंग तर तासा जालो ना रे तूं जीव काम करपी मनीस जीव आम आज शेतां काम करपी मगो आवय तूं. जवळ वत घेवन तूं खंयच्या तेंपा शेतां गेलो बाबा खंयच्या तेंपा आमगे पुर्वज गो कोताले मागीर तूं- तुगे पुर्वजान केला मागीर तुवें केला हांवें केलें ना तें मागीर ऑटोमॅटीक येता न्हू सो ॲक्चुली कोता बीफ आनी दोळे उरताय कांदो कातोता ॲक्चुली मॅरिनेशन आदोलांचे आनी हांव सगलें आतां हें सगलें दाळ एन एवरीथींग सगलें आतां बॉक्सां जारां कंटेनर्सां घालपा जाय हें सगलें जेवणाचें आनी थंय गोवान म्हाका कॉफी करून दिल्या हय हय ऑफकोर्स हय अरे अशें अनायरा गुशा गेलो न्हू रे आनी आलू बेबी रुमा आहा हय गेम हेड दिसत म्हाका आतां उठला न्ही ओके सो अनपॅकींग हांव माजून केलो ना सुटकेसीचे होगो जेवणा वस्तू काडल्यो सो अनपॅकींग हांव पयलीं हिंगा किचनाक सेट जालो म्हणटरी दुसरें अनपॅकींग करूं येता ओके सो चल हें बेग बेगीन कोता आनी मागीर भेट तुमकां ओके हाय फ्रेंड्स केश आहाय सगलीं गुड इवनिंग हेचो आतां इवनिंग जाल्या आनी हांवें रांदिल्लें तें दाखयता तुमकां ओके सिंपल केलां सो हे बीफ चिली फ्राय केल्या ओके सिंपल स्टायलान केल्या सारकी कितें टायम आसना आमकोडे ओके बरी जाल्या यामी ओके सो चेरीज केल्या ही चेरीज आमकां विलीन दिलाय फ्रॉम नॉर्थ गोवा ओके तेणें दिलाय आमकां ही चेरीसां बरी हाय नॉर्थाची चेरीसां आनी अनायरा मॅच चोयता आपणा गेली इंग्लंड आनी कॉंगो मॅच चोयता ते सारकें मॅची बुडोलां कित्याक कॉंगोन पयलो गोल मारलो एक आनी मागीर इंग्लंडान 2 मारले सो ते मॅच चोयता तेका हेचा फुटबॉला फिवर रावला सारको आनी अनायरा वेनिशा आपणाकी एडिटींग कोता आनी अलिया हेटा सो आज जाल्यार हिंगा 9:30 आतां आमी जेयतलीं आनी म्हाका हाल सकाळ कामां वचो जाय न्हू आज वचपा लागलो वचो पावना कित्याक लेट जालो न्हू म्हाका मॉर्निंगू सो हाल सकाळ कामां वचो जाय आनी बिजी आहाय हेचांनी मातशें सो हाल्याचो दीस मागीर तुमकां दाखयता हांव ओके केसो तुमगेलो आनी मागीर मेळटा तुमकां ओके चल सी यू बाय A few moments later. सो फ्रेंड्स हेचोय आतां आमी फ्रेश बी जालीं ओके जेयलीं आनी अनायरा अलिया आनी डाडा सगलीं गेलीं न्हिदपाक ओके आनी जीव सारको म्हळ्यार सारको टायर्ड आहा ओके म्हगे दोळ्यांचे कोट आसता तुमकां सारकें न्हीद जालो ना न्हू आमगेली सारकी सो चल हांव व्लॉग हो हिंगा एंड कोता ओके मेळटा तुमकां नेक्स्ट व्लॉगांक अंटील देन मोग आसूं आनी येस विसरो नाकाय आमगे चॅनल सबस्क्रायब करपाक ओके आतां आमी गोंयनाय हांव जाणा तुमी गोंया आसतना आमकां जायतो मोग दिलो जायतो म्हळ्यार जायतो मोग दिलो ओके ते शिकून आतां हिंग ओमानूय बी आमकां ते शिको मोग कंटिन्यू दवराय तुमगेलो तुमगे बोर कमेंट्स ओके लायक्स आनी शेअर कराय तुमगे फ्रेंड्स आनी फॅमिलीक आनी येस हांव मेळटा तुमकां नेक्स्ट व्लॉगांक मोग आसूं बाय सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकाय बाय Comment, share subscribe, the GOANVIBES family.